इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलोलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला, राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो भोब मारचो ना वा आपलो थाळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो थाळो आयकूंक दिवचो ना. चेंसलोलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवमचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. जाणे मोळाभर रचला आनी ते विस्तारला. जाणे पृथ्वी आनी तांतू उपजाता ते सगळे आकारला. जाणे पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतेल्यांक आत्मो दिला. तोच सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंधकारांत बसलेल्यांक खालके खणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचे उतार हे. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजे थारान कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जेन्ना नश्टे मनीस म्हज्या आंगार पडूंक येतात आनी म्हजें मांस खावंक सोदतात, तेन्ना तेच म्हजे विरोधी आनी दुस्मान आपटून दपटून पडटात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. एक फौजस म्हजे विरोध थंबो घालूं, म्हजे काळीज भियोंचे ना. झूज म्हजे विरोध उठूं, म्हजो बरवसो थीर रावतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. पूण हांव हें खरेंच जाणा, जियेतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सांज प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेथानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार थंयच जियेतलो. थंय ताणें जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजार जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मरयेन अर्दे लिटरभर अदीक मोलाचे आपुट्ट जटामांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर ओतलें आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले. घर सगळे त्या तेलाच्या परमळान भरून गेलें. तवळ जेजूच्या शिसां मदलो एकलो, इस्कारियोत जुदास, उपरांत ताका विक्रीत करच्यार आसलो तो, म्हणालो, हे परमळीक तेल 300 देनाराक विकून मेळ्ळलो दूड दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हणले शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्हय. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्लें. सोर्न काडची ताका संवय आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्याक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण तें ती दवरून घेवन दी. दुर्बळी तुमचे सवे सदांच आसतली, पूण हांव तुमचे सवे सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जायत्या जुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताचेर मात्र न्हय, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराचेरय दिश्ट घालचे खातीर थंयच रावले. प्रधान याजकांनी लाजाराक जिविशी मारचो निर्धार केलो. कित्याक ताका लागून जुदेवा मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सतमंतले. देवाचे उतार हे.